माझे नाव कविता बांदेकर। हांव सहारा विलेज ऑर्गनायझेशन बेतोड्याचे हांव सेक्रेटरी म्हणून काम करता। अस्तुरी कस्टमर लेवल फेडरेशनचे हांव ट्रेजरर म्हणून काम करता। आमच्या भितर खूपशे महिला असत आणि ती आता आम्ही पुढे सरलात, पण जेन्ना 2015ची आनी गोष्ट करताली तेन्ना पुनम मॅडमीन आमकां फर्स्ट टायम तिका लागून हांव पंचायतीची पायरी चडली आणि आम्ही म्हटलं सगळें हे केला। आता जो हांव सेक्रेटरी म्हण आसा अस्तुरी कस्टमर लेवलात आय थिंक आमचे 200च्या वयर ग्रुप आसात। आता हांव थंय ट्रेजरर म्हण आसता, पण जी पहिली पायरी चडली ती ही मॅडम चडली अशें हांव म्हणटा। आणि माझ्या बरोबर आसा आमचे तेजा गांवकर, ही पहिल्यापासूनच आमच्या बरोबर आसता आणि तिका खबर आसा मॅडमीन कशें काम केलें तें। आणि मॅडमीन आमकां पयलीं पंचायतीक भरपूर असो प्लॅटफॉर्म दिल्लो, महिला दिन बी बरो साजरो जातालो। आता मॅडम 100% येतली आमकां खबर आसा आणि आमी फुडल्या वर्साचो जो महिला दिन आसा तो असोच मॅडमीन गव्हर्नराक अपॉइंट केल्लो, तसो आमी फुडल्या वर्सा करतली अशें हांव हे करता। आसले खूब भोवलाय बीन आसतली हेतून कसो कितें रिस्पॉन्स आसा आणि लोक भायर सरता काय कशें कितें वोटींग करपाक काय कितें? आतां हांव आमच्या बेतोडा भागा भितर 1, 2, 4 हो बूथ आसा, हो पाडल आसा, पाडल वाठारांक आसा। आणि जो उत्सव सकाळच्यान हांव सगळे बूथ फिरून येयले आसा, बोरेक सगळे फिरून येयला, बेतोडाचो भाग सगळो फिरून। जो उत्सव सकाळच्यान जी गर्दी प्रचंड आमच्या कार्यकर्त्यांची आसा ती तशीच आसा। ह्या बुथार आमचे ह्या वाठाराचे पंच प्रशांत गांवकर आसा, आमच्यो चित्रा आसा, चित्रा सालेलकर आसा, बूथ अध्यक्ष आसात आणि असंख्य आमचे कार्यकर्ते, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ते सकाळ पासून जे लोकांक हाडपाचे व्हरपाचें काम करतात ते सकाळ फाटून उत्साहान आणि त्याच नेटान आनंदान करतात। कितले टक्के वोटींग जातले दिसता सांज पर्यंत? सांज पर्यंत 76%, 100% म्हणजे कशें 76% जातलेंच, पूण आमगेले कार्यकर्ते मॅक्झिमम ताच्या चड हाडपाचे 80% तरी करपाचो प्रयत्न आसा। एक कितें जाल्यार कंटिन्युअस शेनवार आयतार सुटी आशिल्ले कारणान थोडे आउटिंगाक गेल्ले आसात, तो एक मात सामको अडचण जाल्ली आसा, पूण आमचे जे आसात न्ही ते कमीत कमी 80% ते 76% जातलेंच। ओवरऑल जर तुजे इंडिपेंडंट जावं ऑपोजिशन तुजे वांगडा तुजे हितून कंटेस्ट करतात त्या बद्दल कशी कितें मतां तुमकां दिसता ती लोकांचे हे कितें आसा? सांगपाचें म्हळ्यार आज देशांत भारतीय जनता पार्टी सरकार, गोंयांत भारतीय जनता पार्टी सरकार, जे कोण अपक्ष रावलात, खंयचे पक्षान रावलात, तांगेले बुथार मनीस येना, कोण ना, तांणी कार्डां वांटूना, कांय ना। आमचो जो भारतीय जनता पार्टीचो जो उत्साह सगळ्या वाठारांक, सगळ्या बुथांचेर 20 बूथ, 10 बूथ आमगेले बेतोडा पंचायतींतले 10 बूथ बोरयेचे, जो उत्साह सगळ्या बुथांचेर म्हाका पळयत जाल्यार विजय हो आमचो निश्चित आसा। कितले टक्के तुका मतां घेतली पडटली अशी दिसता तुका? ओव्हरऑल पळोवत गेले जाल्यार सगळें वातावरणच बीजेपीमय जाल्लें आसा, म्हणटकीर हांव आनीक ताजेर म्हणजे कशें ह्या उत्साहाक म्हणजे चडांत चड मतदान हें भारतीय जनता पार्टीक जातलें। कशें कितें सांग तुमी ना कसो रिस्पॉन्स आहा तुमच्या कॅन्डिडेटाक, कितें त्या बद्दल मातशें आमकां सांग। हे पाडलवाडा 1 आनी 4 आनी 2 बूथ न्हू, तेजेर चडांत चड BJP म्हळ्यार आमकां मॅडमीक वोटींग जातली अशें आमकां दिसता। आनी आमी चडांत चड आमगेले कार्यकर्ते सुद्दां आसा, तेंच्यांनी चडांत चड आमकां आजून वोटींग हाडल्या आनी थोडी उरल्या, कितली 60% वोटींग जाल्लें आसा आनी तेज्या बुवाक आनी 40% वोटींग उरल्या। ते आमी चडांत चड हाडपा ट्राय करतले आनी आमचे कार्यकर्ते सकाळच्यान ते आतां आजून सुद्दां वोटिंगां हाडपाचे वचत आसा हाडपाक, आनी चडांत चड आमी मॅडमीक वोटींग करून मॅडमी जिखून हाडटले। आणि आमची बरोबर आसा आयज आमची विद्यार्थी कॅन्डिडेट पूनम सावंत। आमी तिजे खातीर जे हांगसर जे असंख्य असे कार्यकर्ते आसा आमी तिजे खातीर वावरतात आणि तिजे खातीर सदांच आसतले। तिजे कार्य पळयल्यार सगळे जे युवक हे सगळे खुशी जाले तिचे काम करून, आणि तिका मुखार धाडपाचो आमी सगळ्यांनी ठाम निर्णय घेतला की आमी तिका धाडटलेच आणि ही ZP सीट हो असंख्य मतांनी जिखतले। हितून 100% न्हू 110% आमी सांगता, 110-20% सांगपाक जाता। तिचे कार्य पळोवन जे आमचे बेतोडा निरंकाल कोडार तशेंच बोरीचे ज्यो महिला आसात त्यो भरपूर खूश जाल्यात आणि तिका मुखार धाडपाचो तेणी प्रयत्न केला आणि 100% ती मुखार तांकां धाडटली। आणि सगळीं मतां जी आमची हांगसर जी आसा ही आमच्या भारतीय पक्षाच्या BJP कॅन्डिडेट पूनम सावंत हांकांच पडटली। तशेंच युवकां खातीर तेणी काम केलां। ग्रामपंचायती जेन्ना तेंचे पंचायतीचे जे ते कारकीर्द आशिल्ली, पंचायती सरपंच म्हणून आशिल्ले, तेणें भरपूर अशें काम केलां। महिलांक एकटून करून
ज्यो महिला ग्रूप तेणीन हें केले, ग्रूप तयार केले आनी तांकां मुखार व्हरपाचो प्रयत्न केलो. तशेंच तेंचे घरकार चंद्रकांत सामंत हे सतत लोकां खातीर वावरतात आनी तेजें कार्य ह्या बोरी आमचे बेतोडा मतदारसंघात हे सदांच चालू आसा. सगळे युवक त्यांचे काम पळोवन आकर्षित जाल्यात आनी सगळ्यांनी ठाम निर्णय केला पुनन संघात तांकां आमी 100% निवडून हाडटले आनी ही निवडून येयली अशें आमी आतांच सांगपाक सोदतात.